नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। दिगंबर कामत मायनिंग बिझनेसान घुसपल्लो, प्रॉक्सी पार्टनरावरवी बेकायदेशीर मीन विकतालो, एसआयटीचो कोर्टा मुखार दावो, दिगंबर म्हणटा केस कोर्टान उलोवंक शकना। महाराष्ट्राचे विर्डी धरणाक 146 कोटी सँक्शन, प्रोजेक्ट गोंयाक त्रासदायक, पर्यावरणवाद्यांक भय, केंद्राची परमिशना नासतना महाराष्ट्र धरण व्हरता फुडें। जीएसटीचो एन्फोर्समेंट वाडोवपाचे यत्न, ट्रेडरांच्यो जीएसटी नेटवर्कांतल्यो तांत्रीक अकाउंटिंग एंट्री विशीं अडचणी सोडोवंक कमर्शियल टॅक्स खात्याची बुधवारा पणजे खासा सभा। बलात्काराच्या केशीन जल्मठेप पडिल्लो हेवीवेट हाय प्रोफायल बाबा गुरमीत राम रहीम सिंगाची साथीदार हनीप्रीत सिंग हरियाणा पुलिसांच्या ताब्यात, हनीप्रीताचेर हिंसाचार देशद्रोहाचे आरोप। चोवीस वरां उपरांतूय पणजे कदंब बस स्टँडांतल्या उज्याचो डिपार्टमेंटल रिपोर्ट ना, ब्रेस्तारच्यान पाट्यार पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसांत पर्यायी व्यवस्था, मुख्यमंत्री वागता सरकारी खात्याचे फायर सेफ्टी ऑडिट। आणि कोस्टारिका, गिनी आणि इराण पावले फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कपा खातीर जर्मनीन केले बांबोळे ट्रेनिंग। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मायनिंग बिझनेसान घुसपल्लो आणि प्रॉक्सी पार्टनरावरवी बेकायदेशीर मीन विकतालो म्हूण एसआयटीन पणजी कोर्टा मुखार मायनिंग स्कॅमाच्या केशीन दावो केला। मुख्यमंत्री आणि मायन्स मिनिस्टर असताना ताणे अधिकाराचो गैरवापर करून दिवचली बेकायदेशीर मीन एक्सपोर्टाक जेटी बांदून घेतली म्हूण एसआयटीन दावो केला। कोर्टान एसआयटीचे सीचेर जाप दिवंक 16 ऑक्टोबर मेरेन प्रास दिला। दिगंबर म्हणटा केस कोर्टान चलता तो उलोवंक शकना। मायनिंग केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचे जामीन अर्ज आड एसआयटीन मंगळारा पणजी सेशन कोर्टात एडिशनल से फायल केलो। हालींच केल्ल्या तपासांतल्यान आणि सह आरोपी साक्षीदारांच्या जबानीवेल्यान दिगंबर कामत मायनिंग बिझनेसात घुसपल्लो आणि तो प्रॉक्सी पार्टनरावरवी बेकायदेशीर मीन विकतालो म्हूण एसआयटीन एडिशनल सेंत दावो केला। म्हत्वाच्या साक्षीदारांच्या जबाबाचेर एसआयटीचो हो दावो। मुख्यमंत्री आणि मायन्स मिनिस्टर असताना दिगंबरान आपल्या अधिकारांचो गैरवापर केलो। ताणे दिवचल तालुक्यातल्या कोटंबी चोरया मीन विकूंक जेटी बांदून घेतिल्ली म्हूण एसआयटीचो आरोप। साक्षीदार म्हणटात, मुख्यमंत्री आणि मायन्स मिनिस्टर असताना दिगंबरान 5 जून 2006 दिसा फोनावेल्यान ताच्या मडगांवां घरा येवन मेळपाक सांगिल्ले। कोटंबी जेटी कडेन वचपाक अप्रोच रोडा खातीर जागो दिवचो म्हूण दिगंबरान मिटिंगे वेळार तांचेर दबाव हाडलो। ते जेटी वयल्यान तो मीन एक्सपोर्ट करतलो म्हूण दिगंबरान तांकां मिटिंगेंत सांगिल्ले। मिटिंगे उपरांत आपलो जागो दिवचो ना म्हूण ते साक्षीदारान कामतीक सांगले। त्या साक्षीदारान ताच्या बिझनेसा खातीर पयशे घालून आदींच थंय एक जेटी बांदिल्ली। आनीक एक जेटी उबी जाल्यार ताच्या धंद्याक मार बसपाचो। कामतीन उपरांत खंय ताका जबरदस्तीन जमीन एक्वायर करपाची धमकी दिल्ली। 12 मार्च 2007 गोंय सरकारान भूंय संपादन कायद्या खाला भौशीक उपेगाक म्हूण ताचे जागेंतलो एक वांटो एक्वायर केल्लो। आल्कॉन सिमेंट कंपनीच्या अनिल खंवटेन आयर्न ओर एक्सपोर्ट करूंक आणि सिमेंट क्लिंजर स्लॅग इम्पोर्ट करूंक मायन्स आणि जिओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन अर्ज केल्लो म्हूण आरटीआय वेल्यान कळ्ळें म्हूण तो साक्षीदार एसआयटीक सांगता। अनिल खंवटे मिनरूय ना आणि ताणे केन्नाच मीन एक्सपोर्ट करूंकय ना। ताणे सिमेंट क्लिंजर स्लॅग इम्पोर्टूय केन्ना केल्लो ना। अनिल खंवटेच्या अर्जाक धरून दिगंबर कामतीचो भूंय संपादनाक कॅबिनेट नोट फुडें सरलो। जमीन संपादनाक अनिल खंवटेच्या खंवटो मेटल्स अँड मायनिंग कंपनीच्या नांवान पयशे डिपॉझिट जाल्ले। पब्लीक रोडा खातीर हरशी पीडब्ल्यूडी कडल्यान जमीन संपादन जाता, पूण हे केशीत मायन्स डिपार्टमेंटान जमीन संपादन केली अशें साक्षीदार उलयला। आल्कॉन सिमेंट कंपनीच्या जेटी खातीर एनओसी मेळिल्ली। दोनूय स्वतंत्र कायदेशीर कंपन्यो आसा म्हूण खबर आसतनाय वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी सगळे तरेच्यो एनओसी खंवटो मेटल्स अँड मायनिंग कंपनीच्या नांवान एनओसी ट्रान्स्फर केल्ली। त्या उपरांत कामतीच्या आशिर्वादान त्या जेटीचो वापर बेकायदेशीर मीन वेव्हाराक जावंक लागलो म्हूण तो साक्षीदार सांगता।
ह्या आरोपांचेर खुलासो करपाक म्हूण प्रुडंटान दिगंबर कामतीक घातलो। ही केस कोर्टात आशिल्ल्यान आपूण उलोवंक शकना, जाप कोर्टातूच दितलो म्हूण कामतीन सांगले। कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाची केस कोर्टान 23 ऑक्टोबराक दवरल्या। Police has come out with something known as rejoinder, they say, that which they changed it to additional reply. So we told the court, you cannot have this additional reply filed today because there is such a thing is not provided under the law. The court wanted to reject this additional affidavit, but was desiring to fix it on record, place it on record. So I said, if you are rejecting, you return it to him. The court wanted to place it on record. Then I said, if you want to place it on record, let me meet what is said in there. Whether it is available or not under the law is a different sequence. But as if it is available, I must reply to that. File my additional rejoinder till 16th of October. And the matter is listed for hearing on 23rd of October. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। पणजे कदंब बस स्टँडाच्या बिल्डिंगेन उजो लागून 24 वरां जाली। सरकार आता सेफ्टी ऑडिटरच्या नावान बाय खणटा। लुकसाण कोटीच्या जवळपास म्हूण तोंडी रिपोर्ट, मात अजून कदंबाक फायर डिपार्टमेंटाकडच्यान कांयच रिपोर्ट ना। ब्रेसारच्यान पाट्यार PWDच्या ऑफिसान पर्यायी व्यवस्था करतले म्हूण RTO संचालकान सांगला। मुख्यमंत्री ऑफिसराची मीटिंग घेवन आता सरकारी खात्याच्या फायर सेफ्टी ऑडिट मागता। सरोगे डावय करपाच्या नावान फाटल्या 1.5 वर्सां अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार करपी शोएब आफ्रिदी, ताका साथ दिवपी ताची बायल सालात आफ्रिदी, चलयेक विकपी तस्लिमा हाजीक पणजी कोर्टान 7 दिसांचो पुलीस रिमांड वाडयलो। फुडली सुनावणी बुधवारा। तस्लिमा हाजीकान जामिनाक अर्ज घाला। पणजी वुमन पुलीस बुधवारा ताचेर CA फायल करतली। घेऊया एक ब्रेक।